म्हज्या घर येवजणेचो पुराय कायदेशीर नियाळ घेतला. ती चालीक लावपाच्या वेळार कसलीच आडमेळी येवची ना असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो. ह्या येवजणे आड कांय याचिका उच्च न्यायालयात दाखल जाल्यात तरी सरकार कायदेशीर मार्गांतल्यान तांकां लढो दिता अशें ताणें स्पश्ट केलें. तशेंच राज्यांतल्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाचो प्रश्नय सरकाराच्या विचारा खाला आसा आनी अधिसूचीत केल्ल्या झोपडपट्ट्यांचो आंकडो उणो आशिल्ल्यान ताच्या खातीर वेगळे नवे धोरण हाडपाचे सरकार विचार करता अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. स्लम एरिया रिहॅबिलिटेशनचे विषय ऑलरेडी सुरू आसा, बट स्लम नोटिफाईड गोंयांत खूब कमी आसा. ओके, त्या खातीर डायरेक्टली इट इज नॉट कमिंग अंडर एक किंवा दोनूच एरिया स्लम म्हणून डिक्लेअर्ड आसा. त्या खातीर एक वेगळी पॉलिसी करू शकता. सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक्ट आत्ता काय हांवें वाचूंक ना. आय टेक द लिगल ओपिनियन. ओके, लिगल ओपिनियन हेच्या कडल्यान घेतल्या उपरांत त्या विशयाचेर हांव उलयतां. बट आमी जो कायदो केला म्हज्या घरा खातीर तो कम्प्लिटली प्रॉपरली लिगल स्टडी करून केल्लो आसा आनी आमी स्पेशली हायकोर्टांतूय आत्ता जेंच्यानी केस घातल्या वी आर लिगल हेजो वी आर फायटींग आनी 100% म्हाका दिसता आमकां कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना.